म्हज्या घरा कडेन ते जर पोलीस नाशिल्ले जाल्यार त्यांची परिस्थिती कितें जातली आशिल्ली. कारण म्हज्या घरा 500 लोक आसता. आज सकाळीं सुद्दां हांव 200 लोकांक मेळून आयलां. हांव सकाळीं 6:30 भायर आयल्या बरोबर लोकांक मेळटा. आनी त्या नंतर हांव दैनंदीन जिवनांत म्हणजे वॉकिंग धांवप हें म्हागेलें चालू जाता. आनी लोकां मोकळे केल्या शिवाय हांव तेंय करूं शकना. आनी म्हजो दीस हो 5:30 चालू जाता. आनी हें आतां हें म्हणजे सामकें ल्हानपणा पासून चालू आसा. एज ऑन टुडे चालू आसा. आनी हें करता आसतना म्हाका आनंदूय आसता. कारण लोकांची कामां योग्य वेळार करून तांकां तितकळत दवरप हें म्हाका संवय ना. जें काम म्हजे कडेन जाता तें म्हाका हें करता. ते लोक जे आयले म्हज्या घरा त्या दिसा 500 लोक आशिल्ले. आनी तांकां 1 किलोमिटर पयस आडयलें म्हणून कोफी जावना. तांकां 1 किलोमिटर पयस आडयल्या. म्हज्या घरा कडेन तांकां येवपाकूच दिवना तांणी. आनी ते आशिल्ले 7 बरें ती बिलां घेवन आयिल्ली ती वॉटर बिलां घेवन आयिल्ली. दॅट इज द हायट ऑफ इट. म्हणजे त्या लोकांक सुद्दां खबर ना ते कित्याक आयले ते. तांकां फक्त म्हाजे म्हायती प्रमाण तांकां 500 रुपया दिले आनी हाडले. आनी तांकां सांगिल्लें दिसभर रावले 2,500 रुपया मेळ्ळे म्हणून. ते दनभरात पळय. कारण सुदीन ढवळीकारा फोंडें सगळे लोक वळखता. हांकां वळखना. गोंयभर वळखता. आनी सुदीन ढवळीकारांचें कामूय गोंयभर लोकांक खबर आसा. सो अशे लोक जे आसा पळय तांचे पसून आमी आतां सावध रावपाक जाय. कारण हे लोक स्वताच्या स्टेटींत इम्प्लिमेंट करता आनी दुसऱ्याच्या स्टेटींत वचून आंदोलनां करता. हेंचे विशीं हांवें चड उलोवपाची गरज ना. दुसरी गोश्ट ह्यांनी आपले जे पंजाबचो मुख्यमंत्री आसा ताचेर लक्ष दवरचें. ताचें तो कितें हालत डुलत विधानसभेंत जाता ऑफिसां येता तांच्या लोकांनी काँग्रेसीन तांच्या लोकांनी टिका केल्या हांवें न्हय. आनी तें पळोवचें. तातूंत ताका यश मेळटलें. आनी ताजे फाटल्यान रावचें. जी स्टेट एक ताजे कडेन आसा ती बरे तरेन मुखार व्हरची. आमी गोंयचें पळोवपाक समर्थ आसा. आनी गोंय मुखार बरें कशें जावपाचें हें तांणी भाऊसाहेब बांदोडकराच्या आशिर्वादान तांणी आमकां सांगपाची गरज ना. आमकां आशिर्वाद मेळपाचे देवाचे आसूं जाणट्या लोकांचे आसूं ते आमकां मेळटले आनी आमी बरें काम करीत रावतले.